सांगे पालिकेच्या गार्डनात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा वयल्यान मंगळारा जाल्ली पालिकेची बसका बरीच तापली। गार्डनाच्या सामकार चर्च आशिल्ल्यान हो पुतळो गार्डनात नाका म्हणून 4 नगरसेवकांनी विरोध केलो, पूण 6 नगरसेवकांनी पालिका गार्डनात पुतळो घालपाक तेंको दिलो। छत्रपती शिवाजी महाराजा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून वातावरण तापिल्ले आसतनाय सांगे पालिकेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपाचो थाराव घेतिल्ल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायान पालिका मंडळाची तोखणाय केली। काउन्सिलर त्याच्या फाटल्यान लागलो की ताका गार्लँडिंग केलें ना, हांगा ताजो पोर्ट्रेट लायलो ना म्हणून। म्हाका दिसलें खूब बरें प्रेम हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल ह्या काउन्सिलरांच्या मदीं आसा, जाल्यार इतकें सगळें बरें वातावरण आसतना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो कित्याक उबारप ना? आनी इतके सगळे नागरीक आसात आनी हांगा सगळे बरे हे आसात, सगळ्यो गोश्टी आसात, त्यो सांग्या वयल्यान कमी जाता। म्हाका दिसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जर मुद्दो आसा जाल्यार हांवें वचप थीम बरोबर आसा की जे मनशांनी फाटल्यान लागून छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आराध्य दैवत, सकाळ फुडें आपूण ताची पुजा करता म्हणपी लोकच आयज म्हणपाक लागले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो नाका, ताका आमी हातून भितर ताचो फोटो लावया आनी गार्लँड करुया। हांवें म्हणलें की एखादे वेळ जर आराध्य दैवत आसा म्हणटा तेजे आमी सद्दां सकाळ फुडें म्हजे घरा कडेन आराध्य दैवत म्हणटा हांवें म्हजें मंदीर केलें, तशेंच हांगाय जर कोणाचें आराध्य दैवत आसा जर जाय ओपन स्पेसीचेर आमच्या गार्डनान भितर ज्या जाग्यार आमची भुरगीं वतात, सिनियर सिटीजन वतात, ती लोक बाकीचे सगळे सुंदर अशें वातावरण आसा, थी कितें पुतळो बसोवप ना हो प्रस्ताव हांवें सांगे नगरपालिका क्षेत्रांत भितर मांडलो। आनी जे मनीस त्या चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान रावताले की शिवाजी महाराज म्हजो आदर्श आसा, म्हजे आराध्य दैवत आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास थोर आसा, संपूर्ण भारतभर ताका लोक नावाजले हें करतात, म्हणजे ताका प्रेज करतात आनी तांकां गार्लँड केलें ना म्हणपी तोच मनीस आयज पावलो नाका चर्चीच्या मुखार ना। चर्च खूब पयस आसा। जर जायत आमी गोंयान भितर इतकें बरें सुंदर अशें वातावरण आसा, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे भाव आमी एकठांय रावतात। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जर नगरपालिका क्षेत्रांत भितर खंयच्याय गार्डनान जाता, ज्या जाग्यार प्रॉपर डिमार्केशन आसा, कंपाऊंड वॉल आसा, चर्च आनी हे गार्डन आसा, ते तातूंत भितर बॅरियर्स आसा, तातूंत भितर कंपाऊंड वॉल आसा, अशा जाग्याचेर घाल्यार कोणाक कित्याक हे जाता? पूण कांय थोड्याक दिसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळो हांगा लागीं आसप बरोबर जायना म्हणून ताका विरोध केलो। पण मेजॉरिटी ऑफ दी काउन्सिलर्स आउट ऑफ 10 6 जाणांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपा खातीर अनुमती दिली आनी म्हाका दिसता की लोकांच्या सर्वसंमतीन हो पुतळो घालप जातलें। एखादे वेळ नगरपालिका घालना जर जायत जाल्यार आमी समर्थ आसात, सांग्यावेले नागरीक समर्थ आसात। ज्या वेळार कॉन्ट्रोवर्सी सगळ्याक चल्लेले आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विशयी, जे कोणी आक्षेपा अशें उलोवणी करतात तांचे विरोधान आयज संपूर्ण गोंय पेटलेलें आसा। आनी अशा वेळार सांगे भागाच्या नागरिकांनी आनी सांगेच्या नगरसेवकांनी एक अत्यंत बरें डिसिजन घेतलेलें आसा, जाणें करून म्हणजे चडांत चड नागरिकांक हांगा एक सुविधा निर्माण जातली। त्या खातीर हांव आमच्या नगरसेवकाचे नगरपालिकेचे खूब खूब अभिनंदन करता। क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।